माय मोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरय पळयाचे हेडलायन्स. म्हापसा मड्डार रस्त्याचेर पाताळल्या माती. येरादारी करप्यांक बरोच त्रास. संबंधित विभागान घालचे बेगोबेग लक्ष. लोकांची मागणी धरता नेट. रिवॉन केप्यां विजेचो धपको लागून दोग भावांक मरण. गेल्ले गोरवांक सोदपाक. जनावरांक लागून रानात बसयल्या इलेक्ट्रीक वायरी. जनावरांचो जीव घेवपाचो चल्ला यत्न. केपे पुलिसांचो चल्ला तपास. पर्वरी सर्व्हिस रोडार हुमकळटा सायन बोर्ड. अटल सेतूचेर वचपाचो रस्तो दाखोवपी तख्तच पडला आडवो. हांगा रावन कोण वाट दाखयतलो. प्रवाशांक पडला प्रस्न. आणि आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पर्वरी मॅजेस्टिक कसिनो सामकार आशिल्ल्या सर्व्हिस रोडार सायन बोर्ड हुमकळटा. अटल सेतूचेर वचपाचो रस्तो दाखोवपी तख्तच आडवो पडला. पर्यटकांक हांगा रावन कोण वाट दाखयतलो. दर फावटी मिडियान संबंधिताक जागे करपाक जाय होय. लोकांक प्रस्न पडला. पळयात सुभाशीश गोवेकाराचो रिपोर्ट. Now a little further down the same service road, right opposite the Majestic Casino, is the diversion to take the Atal Setu or head straight down the old Mandovi Bridge to Panjim. Now, if anyone who's a local will know which road to take, but given that Goa is known for its tourism, with even the tourism minister, the MLA from here, seeing that tourism is flaunting in Goa, how would they know which way to take for the Atal Setu or to go towards Panjim? Well, there was an old signboard that had been put up here about a few months earlier, but if you see now the state of that signboard, well, how can you expect anyone to see that? गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख. म्हापसा साबार समस्यांनी रेवाडो घातला. तितूंत आता म्हापसा मड्डार रस्त्याचेर पातळिल्ली माती हे समस्येत आनीक भर घालता. येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. संबंधित विभागान बेगोबेग लक्ष घालपाची मागणी नेट धरता. पळयात म्हापसा मड्डार रस्त्याचेर सतावपी समस्याची काणी दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. म्हापसा मड्डार परिस्थिती एकदम वाईट आसा. हांगासरलो रस्तो जो आसा हो पिड्ड्यार आसात, पूण आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार हांगा पुराय रस्त्याचेर ही माती पातळिल्ली आसा. म्हापसा मड्डार रजिस्ट्रा कडलो रस्तो तशेंच थंयच्यान जो मड्डार KFC आसा थंयच्या पुराय रस्त्याचेर ही माती पाविल्ली आसा.
हांगा मतदार जे शेत आसा ह्या शेतांची माती उडयल्ली आसा. हांगा जे नगरपालिकेचे जे ट्रक आसा गार्बेजीचे ते हांगा खाली करतात आणि जेन्ना हे ट्रक त्या मातयेंतल्यान भायर सरता तेन्ना ह्या पुराय रस्त्याचेर ह्या खातीर माती पातळिल्ली आसा. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच सगळे लोक आसा हे म्हापशा शॉपिंग करपाक येता आणि हांगासरल्यान जेन्ना ते येरादारी करता तेन्ना तांकां बरोच त्रास जाता. तशेंच हो जो रस्तो आसा बिजी असो रस्तो खुबशे लोक हांगासरल्यान यो वच करता. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून हांगा जी रस्त्यार माती पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. आता हो रस्तो आम्ही पहिला खूप माती जाल्लेली आसा. तुम्ही एज अ लोकल म्हणून कशें पळयता हेचे? हय चिखल जाला तो काडूंक जाय न्हू, ताचो आपूच जाय न्हू. आता केन्नाच्यान हाय अशें? आतां वयतले पळय तेन्ना सगळें रेवेन्सून वयचें पडटा तेन्ना. आता केन्नाच्यान हें चलता? जालें 8-15 दीस जाले. हय दहा. हय हय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रिवाना केप्यां विजेचो धपको लागून राजेंद्र गांवकार आनी मोहनदास गांवकार ह्या दोगा खाशा भावांक मरण आयले. गोरवा येवंक ना म्हणून सोद घेवपाक रानान गेल्ले कडेन ही दुखेस्त घडणूक घडली. केपें पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते रिवणा आसात आनी रिवणा हांगा एक इन्सिडेंट घडले कडेन आसा आनी तो सुद्दां 34 दिसा जाले कडेन आसा. आनीक हे एक राजेंद्र आनीक दुसरो मोहनदास म्हणटा तो दोगांय हे भाव हे आपल्याली गोरवां येयल ना म्हणून रानां गेल्ले, पूण हे रानां गेले कडेन दुर्दैव मृत्यू येयले हांकां दोगांय भावांक. आनीक ही जी घडणूक आसा ही रिवणा ह्या गांवांक घडले कडेन आसा. हे दोगांय भाव जेन्ना येयना म्हूण कळ्ळेत आनीक गांवच्या लोकांक कळ्ळें की हे आजुनूय पावल ना रातचे म्हणून लोक थंय सोदूंक गेले. त्या टायमार तांकां गांवांक दोगांय एक कडेन पडलेले मेळ्ळे. ही घडणूक जावपाची म्हणलें जाल्यार आतां तुमी जाणा आसतले की लोक खंयची खंयची तकली वापरतात आनीक जनावरांची शिकार करतात. थोडी बॉम्ब दवरतात, थोडे जे आसात हे इलेक्ट्रीक वायर जे आसात हे लायतात. आनीक हे इलेक्ट्रीक वायर दोन तरेचे आसात. थोडी जे भाटां आपल्याले लायतात ह्या जनावरां खातीर. आज ह्या जनावरां खातीर आज यांचो बळी गेले कडेन आसा. आमी बळी म्हणटा हेज्या खातीर की हे मॅन मेड डिझास्टर म्हणटा तसो हो मुद्दम लावन मारल्या सारखं म्हणटात. कित्याक जनावरांची शिकार करपाक जेन्ना बॉम्ब सारकी यूज करतात तशेंच इलेक्ट्रीक वायरूय आसात ते लायतात आनी ह्या दुकरांची ह्या बाकी जनावरांची शिकार करतात. आनी ह्याच शिकारेचो हो हे आसा. हे दोगांय बळी आसात. हे दोगांय सारकी भाव आसात. आनीक एक वटेन चवथीची लोक सेलिब्रेट करतात आनी दुसरे वटेन ह्या रिवणा गांवाचे शोकाकूळ पसरले कडेन आसा. जेन्ना हे दोगांय भाव जेन्ना ते गेले त्या टायमार एक भावान खंय तरी आपल्याली गोरू दिश्ट पडटा म्हणून हात लायिल्लो तो ते गेले इलेक्ट्रीक वायरा लागलो. जे कडेन तेणी लावन दवरली सरी त्या सरयेक हात लागलो आनीक तो ऑन द स्पॉट थंयच गेलो. दुसरो भाव आपल्यालो भाव कितें करता काय म्हणून येवन तर अरे कितें करता अशें म्हण हात लावपाक गेले तेकाय सद्याक मरण आयलें.
म्हणटकीर सद्याक रिवण जे गांव आसा हांगा सद्या शिकाकूळ पसरले कडेन आसा आनीक सद्याक केपें पुलीस जे आसात जो PI आसा हो थंय पंचनाम केला तेणी आनीक फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हो तो करता. सद्याक UD म्हूण तेणी केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनीक तेजी प्रिमिनरी जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन हें चालू तेणी केले कडेन आसा. आमी लोकांक कितले सांगूंक जाता की जनावरांची शिकार अशे तरेन तुमी करतात तेन्ना खुद मनशाक इजा जाता, मनशालो जीव वता हें तुमी लक्षांत दवरचें आनी आमी मागतात की पुलिसेन हेजेर सकल चौकशी करची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत वचत थंय कोयराचो विशय सदावपाक लागला. खोर्ली म्हापसा तेचीच देख पळोवपाक मेळटा. खोल्ले रस्त्या कुशीक लोक कोयराच्यो राशी हाडून उडयतात. तशेंच रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. संबंदीत खात्यान दखल घेवपाची मागणी आता नेट धरता. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा मतदारसंघात कोयराचो विषय कमी जावपाचें नाव घेयना. सध्या मी आसा खोल्ले वाठारात. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता रस्त्या कुशीक बरीच घाण पातळिल्ली आसा. ही एरिया जी आसा ही रेसिडेन्शियल एरिया. खुबशे लोक हो रस्तो शॉर्टकट म्हणून यूज करता. पूण आयज आमी ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. सगळी जी घाण आसा ही रस्त्याचेर पाविल्ली आसा आनी हो रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान सगळी घाण हांगा रस्त्यार पावून हांगासरल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता. जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन ही गार्बेज जी रस्त्या कुशीक हांगा पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. सध्या पावसूय पडटा आनी पावसान खंय तरी ही गार्बेज जी आसा ही कुसता आनी घाण वास हांगा निर्माण जाल्लो आसा. तशेंच आमी आयकलां की खुबशी दुयेंसां ह्या घाणी खातीर निर्माण जाता. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हो जो कोयर हांगा रस्त्या कुशीक पातळिल्लो आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. तशेंच आमी हांगा पळोवपाक शकता हो जो रस्तो आसा होय खंय तरी कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून ही जी घाण हांगा रस्त्या कुशीक पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. तशेंच हो जो रस्तो आसा हेजेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत ऑरेंज अलर्ट खाला. एक दीस उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन येता त्या सप्तकात चडशे दीस येल्लो अलर्ट जाहीर केला. शुक्रारा पावस आनी वाऱ्याचो दीस आसतलो असो अदमास आसा. IMDच्या अदमासा प्रमाण बिरेस्तारा पुराय राज्यांत ऑरेंज अलर्ट दिल्ल्यान खूप उटंगराचो पावस आणि वादळी वाऱ्याची शक्यताय दिसून येयली. येता त्या दिसांनी हवामान खात्यान 29 आणि 31 ऑगस्ट, 1, 2 आणि 3 सप्टेंबराक गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कसलीच शिटकावणी दिनासतना 30 तारीख स्पष्ट जातली असो अदमास आसा. येल्लो अलर्ट आशिल्ल्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडटलो. सप्तकभर येल्लो अलर्ट. ऑरेंज अलर्टा खाला उटंगराचो पावस. 29, 31 ऑगस्ट ते 1, 2, 3 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट. 30 ऑगस्टाक अलर्ट ना. शुक्रारचे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.